Kokani Wikipedia, Wikipedia in general, they want to have this one software called like co-converter. And वो co-converter म्हणटा तेन्ना एके लिपीक साकून दुसरे लिपीन तो ताचें लिप्यांतर आपोआप लिप्यांतर जाता म्हणल्यार एट द प्रेस ऑफ द बटन यू विल गेट दिस लिप्यांतर. हे लिप्यांतर अशे भाशेन हातून कोंकणी विकिपीडियान हें जावचें आसा. जो विकिपीडियाचो जो मुखेल प्रश्न कसो म्हळ्यार कोंकणी विकिपीडियाचो लिपीवादाचो प्रश्न आसा तो मेकळे जावचे वाटेक कसो आसा. ताका लागून खंयची लिपी आनी खंयचे लिपीन बरोवचें हो लिपीवादूय तातूंत सुटावो जातलो हातूंत आमकां भिरांत ना. एक प्रश्न येतलो, कोंकणी विकिपीडिया हांवें कित्याक वाचची? म्हाका जाय तें सगळें इंग्लीश विकिपीडियांतल्यान मेळटा, म्हाका कोंकणी कित्याक जाय? आतां सगळें जाय तें इंग्लिशींतल्यान मेळटा, पूण कोंकणींत जें आमी बरयतात तें एक खरीच म्हायती ऑथेंटीक जाता. जेन्ना इंग्लिशींत कोणूय तें भाशांतरणकार करून घालता तितूंत कितें तरी सांगतात, दॅट इज समथींग लॉस्ट इन ट्रान्सलेशन. फक्त साहित्यांतूच न्ही, नॉन फिक्शन, हिस्ट्री आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कितें तरी सांगता. आमचें जें संशोधन केलां तें कोंकणीन केलें तें आमी विकिपीडियाचेर घातलें जाल्यार ती खरीच ऑथेंटीक आनी सारकी खबर आसतली. जर्नलिजमाक आज मोठ्या प्रमाणाचेर भुरगे जाय, ते जर्नलिजमाचे भुरगे मेळोवपाची तांक कोंकणी विकिपीडियान आसा. फकत न्ही, आज तुमी जाणा आसतले इलेक्ट्रॉनीक मिडिया वाडल्या. आज गोंयांत भितर 5-6 न्यूज चॅनल आसात. तांकां लोक मेळना, तांकां ट्रान्सलेटर जाय, तांकां न्यूज रिडर्स जाय, आनी त्याच भशेन तांकां हें सगळें ज्ञान बरे तरेन सोंपेपणान आनी बरे तरेन परिभाशा वापरून गव्हर्मेंट लँग्वेज, ही लँग्वेज वेगळी जर्नलिजमाची, ती जर तुमी शिकत जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां कितल्योश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. आनीक MA म्हणजे खंयच्याय भाशेन MA जाल्ल्या भुरग्यांक तर हें म्हाका दिसता कंपल्सरी. म्हणून हांव फादर तुवें म्हजें म्हणलां की हो एक जर टॉपीक म्हणून MA जर लायत जाल्यार म्हाका दिसता खरो उपयोजीत म्हणून जे पळय आमी पळय म्हणटात खरें काम करपाक लावपी भाशा. आज खूबदां क्रिटिसायज जाता युनिवर्सिटीचेर. अशे तरेचे कितलेशेच अभ्यासक्रम आसात जे भुरग्याक प्रत्यक्ष स्कील वाडोवपाक उपयोगी ना, ते फक्त एक बुकीश तांकां एक ज्ञान दितात. पूण खरे तरेन जर भुरग्यांक जर आमकां जर अशे तरेन जर ह्या सगळ्या एक्टिविटीन जर सामावून घेत आनी तांचे भितर जर ही जी हे स्कील जर निर्माण करत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां आपल्या भायल्या जे वेवसाय करपाक वतले किंवा खंय तरी रोजगार ते सोदतले तेन्ना ह्या स्किलाचो तांकां चडांत चड उपयोग जावंक शकता. Indian languages more active into Wikipedia, and 3 languages we are trying to bring from incubator to live. One of them is to be happen to be Konkani, other one is Tudu, and one more Santali. So out of the 3, Konkani has gone live now. We should be very happy, very proud that we all have worked. Actually, not we actually, the Konkani community has worked a lot for that. I used to always say that how to save a language or how to prosper a language. If a language has to grow or survive or save the language, the world knowledge should be available in that language. It should be prospering all the time. Latest information, whatever you want, should be in that language. People should use the language, only then the language survives. See, for example, when during 1952 there were 1652 languages in India. Now I think recently it's 745 languages. So those many languages have gone extinct by people not using these languages. So, but I don't think Konkani, Tulu, Bari or Santali, Gadwali, these kind of languages will go extinct that easily because a huge user base is there. But to grow, see, when somebody is studying in Konkani, let us say going to school, high school or PUC or even primary school, suppose something has to be written, some assignment, some student is looking for information. Where is this information available? Only in some encyclopedia. I think Konkani has one encyclopedia. Professor Shetty has donated that to under Creative Commons, and the whole Konkani Wikipedia, the all activity started from there actually. So Konkani Wikipedia was there in incubation for a long time. From 2013, the rejuvenation or the re-energy has been put in by Professor Shetty donating that Konkani Vishwakosh under CC.
I would like to thanks Professor Shetty and here Harriet Vidyasagar is sitting here. She used to be very instrumental in linking all this thing happening. Then there is a Nirmala Institute of Education in Goa. They also helped, they did a lot of work in this. Then Goa Konkani department. म्हजो एक सादो प्रश्न, जर्मन लोक जर्मनीत कित्याक करतात, आपल्या भाशेन कित्याक करतात? ते म्हणटा इंग्लिशीन येदी व्हडली एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका आसा, अमूक आसा तमूक आसा. प्रत्येकाक आपली भास जर वाडोवपाची आसत जाल्यार ह्या आपल्या भाशेचो उपयोग हो म्हत्वाचो थारता. मराठींत डॉक्टर श्रीधर व्यंकटेश केतकर नांवाचे एक व्हड विद्वान जावन गेले आनी तांणी मराठींत पयलेच फावट एन्सायक्लोपिडिया महाराष्ट्र ज्ञानकोश म्हूण तांणी तयार केलो. आज आमकां सगळे तरेची फॅसिलिटी आसा, सोयी आसा, पूण त्या देवाचेर कांयच नाशिल्लें, पयशांची सोय नाशिल्ली. ताणें तें मंडळ तयार करून ते खंड छापलेच न्हय तर हातांत घेवन दारांत व्हरून विकले. ताका कसलो फायदो आशिल्लो? ताणें केदें व्हडलें काम केलें? म्हाका दिसता जो फायदो आनी नुकसान हाजो उपयोग हाजो विचार करता ते जिवितांत कांयच करूंक पावना. जांच्या मुखार असो विचार नासता तांकां लोक पिशे म्हणत, शेणे गोंयबाब सगळे लोक पिशे म्हणटाले. पुणून आज पळयत जाल्यार हेच लोक तांकां विजन आशिल्ले अशें म्हणूंक जाय.